हेजेर आमी सारको निषेध कोत्ताय आनी हो जरी तर बंद जायना जाल्यार हेजेर मोठें आंदोलन जातलें। ही शिटकावणी आमी नितीन गडकरीक तशेंच बीजेपी गव्हर्मेंटाक दिताय। हे जे कोल वास्कोत आसा ते 12th 5-year प्लॅनात 2012 क्लियर डिरेक्शन आसा की वास्कोतल्यान भायर काडचें आनी ताका चेअरमॅनाक डिरेक्शन आशिल्लें की ते भायर काडपाचो प्लॅन करचो। मुंबय, चेन्नय, कोलकाता जे जे सिटीन अशे पोर्ट आशिल्ले सगळे भायर काडले। फक्त मुरगांवचो पोर्ट दवरला वास्कोकारांक एक व्हडली घातक एक सिच्युएशन करून केन्नाय सगळे वास्कोकारांक एक तांगे जिवाक एक प्रसंग येवपाचो असो एक तांणी रेडी करून दवरला। कोल जो बंद करूंक जाय ताजे जाग्यार आमचो सरकार 12 मिलियन साकून 50 मिलियन टन फक्त एमपीटी प्लस सगळ्यो न्हंयो ड्रेजिंग करून आनी एडिशनल कितली मिलियन टन्स ते पासून कोणाक खबर ना इतले हे प्लॅन केल्यात गोंयाक एक कोल हब करपाक। 12व्या पंचवार्षिक येवजणेंत खंय गोंयचो कोळसो भायर काडपाचो प्लान आशिल्लो, पूण गोंयांत कोळसो दिशी दिशी वाडटा। गडकरीच्या नांवान आतां बोवाळ सुरू जाला। सगळे लिपयतात लोटले 2 किलोमीटर जो NH 17B स्ट्रेच आसा ताका मिसिंग लिंक म्हणटात आनी लोकांक फटयतात की वेर्णा साकून लोकांक देंवपा हो रस्तो करता म्हणून इंडस्ट्रियल एस्टेटी वयल्यान। ही फटिंगपणां हो कोल कॉरिडॉर हे तुमी कित्याक लिपयतात हाजें कारण एकूच, कित्याक जर गोंयकारांक हें कळ्ळें जाल्यार क्रिस्तेवान सांगिल्ले भशेन आमगेले सगळे गोंयकार उठ्ठले आनी एक रेवोल्युशन जातलें। कित्याक आनी उपाय ना, ट्युरिजमूय तुमी काडून व्हेलें, नुस्तें काबार केलें, एग्रीकल्चर काबार केलें, गोंयकार कितें जातले? गोंयकारांक गोंय सोडून वचपा पडटलें। सो सगळे गोंयकारान हाजेर एक जावपा जाय हाची गरज आसा। कोळशाचेर बोवाळ जाता म्हूण नव्या बर्थाक लागून घेतिल्ल्या जनसुनावणेचो अजून रिपोर्ट आयिल्लो ना। रिपोर्टांत क्लियरन्स मेळ्ळ्यार पासून एनजीटीत वचपाची शिटकावणी आतां गोवा अगेन्स्ट कोलाच्या एक्टिविस्टांनी दिल्या। प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार।